17:27 म्हणटा सर्वेस्पो लागीं हांव एकूच मागता, ही एकूच म्हजी आशा. आतां आशा एक चड मजबूत उतर, ताचो अर्थ आशोंक पातल्यान वचोंक आनी तुज्या सगळ्या बॉलान तुजे पाटीक लागून तुज्या जिवितान कितें सोदताय. तूं खरीपणी देवाक आशेताय वा फकत अशेंच चालती सोयरीगोत देवा थंय आसा तुजे लागीं. तो तुज्या जिवितान मुखेली वस्त वा तुज्या जिवितान उण्या म्हत्वाची वस्त. तो एक आयतारा दीस वो एक सकाळची वस्त वो तुजे सुमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार शुक्रार आयतार सोनवार आनी परत सोमार मंगळार बुधवार आनी तूं ताका तुज्या जिवितांतल्यो खेरीत वस्तू उक्ट्यो कोत्ता वो तुजें पुरें जिवीत ताका उक्तें दवरलां. तुजें दुरू तूं दिवंक कबूल आसा. तुज्या मनोरंजनाक तूं त्रास दिवंक सोत्या दिता. तूं ताका तुजे लागीं वाड विवाद करूंक दिवशी तुजे कसले इस्त आसात ते. कशें उलयताय वो चिंताय वो तूं कशें न्हेसताय ते भाशेन वो जावं येता. म्हाका दिसता की गरज आमी देवाक आमच्या जिविताच्या दर भागान मिसळ जावंक आमकां एक लागसारपणाची सोयरीगत आसा तातूंत आमच्या देवा थंय लागशिले वांगडी जावं येता. अपेक्षा दवरतात तूं कितें उमेदीचे ते सुमी सोजमतात म्हूण. जर हांवें म्हटलेलें तुका कशें दिसतलें तूं एक तोखणाय कोत्तेल्या मनशा थंय लागशिली सोयरीगत जोडूंक म्हणजे तुका उमेद येतली. म्हणजे हांव तितली म्हत्वाची न्हय आनी हांवें एक पुस्तकाचेर सय करूंक लोक 3 वरां रेगीन उबी रावतात आनी 3 वरां रेगीन रावपी न्हय म्हूण हांव 2 वा 3 वरां म्हज्या सांगाता एक फोटो काडूंक रेगीन रावपी वो म्हाका हात दिवंक हांव करपी न्हय. पूण जेन्ना तूं लोकांक आदार दिता ती तुजो मोग कोत्ता आनी तांकां मेळोंक जाय वय जर एक मनशाक हांव इतलें कोत्ता तर देवाक आमी कितें करपाची न्हय. म्हणजे देवाक सांगात दिवंक कोण पूण रेगीन उबो रावता बरी खबर ती तो लागशिली सोयरीगोतीन एकदम लागशिली सोयरीगोत आसा. गरज ना तुवें एक नेटोलेल्या बिल्डिंगान जाका इगोज म्हणटा थंय वचोन ताका मेळोंक तो तुज्या भितर जिता आनी तुज्यान खंयसरी खंयच्याय वेळार ताचे सांगाता आसूं येता. सगलो वेळ खंयसरी ताचे लागीं उलोवन ताका जाय तूं आपल्याशी लागीं आसोंक. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागता की एकाच म्हजी आशा तुज्या मुखार आसोंक तुजी सोरोपाय पळोवंक सगल्या म्हज्या जिवितान हाजेरी शिवाय आनीक कांयच बरें ना. देखूनच म्हाका कॉन्फरन्साचें वातावरण आवडटा कित्याक तें देवान व्हांवता म्हटलें परी. माखप देवाची हाजिरी हांगा आसा. तुमच्या कितल्या जाणांच्यान अंतर सांगूं येता असलें वातावरण आसल्यार आनी एका कामाक एका कठीण परिस्थिती मदें तुजेर भार आयिल्लो दिसना तूं चेपना फकत मेकलेपण आसता. थंय देवाची उर्बा आसता थंय मेकलेपण आसता. पूण वो घरांत स्तोत्रा 27 आनी तसले हेर जायतेच सिद्ध कोत्तात की जेन्ना देवा थंय लागसारपण आसतोच तेन्ना देव आमची झुजां झुजतलो. कित्याक फुडलो वर्स म्हणटा आनी आतां म्हाका वेदलो घातलेल्या सोत्रीचेर म्हजी तकली उंच उकोडटलो. म्हज्या सगळ्या काळजान हांवें देवाक आशेतोच तेन्ना एक वस्त जी हांव आशेता ती ताका प्राप्त करूंक ताच्या मुखार जेवंक तेन्ना ती म्हजी तकली उंच उखलतलो खंय म्हज्या शत्रू वयर. आयज सकाळीं आमी मुलां जेन्ना आमी जाणो देव आमचो मोग कोत्ता म्हूण आमी जोयतीवन परस वत्ते जातात. गरज आमी देवाची वांगडी जावंक ताच्या मोगान जेवंक. आयज राती तुमकां एक निरोप शिकयता. येजूस देवाचें हे नांवान 2 इतिहास 20 आसा तर वाचूया 2 इतिहास 20. म्हाका खात्री आसा आयज राती आमकां सगल्यांक आवडटलें हांगाची वचोंक सोत मारूंक देवाक आर्गां म्हाका झुजोंक नाका. देव तें पळयता. म्हज्यान विसय घेवन म्हज्या जिविताचो आनंद घेवं येता तो झुजतना कोण पूण आमेन म्हणटलो. आमी वस एक तान सुरू करी आनी सगळी शिकोन आमकां वस 27 पासून वतली आनी ह्या हांगाची सगळी सांज आसतली. थोड्या काला उपरांत मोयबीत आमोनायत आनी ताचे बरोबर मेन्युआयत जेहुसफाता आड झुजूंक फुडें सोरले. तुजा न्हय जायतेच दुस्मानाक पोरण्या कोणांत आयट म्हणटाले आनी आमकांय तसले आयट आसात. आयज राती तुमकां गरीब गोडयेक जायत तुजे विरूद येतात. दुयेंसायट पीपलायट पास्टायट गुणगुणायट ते शेजारी गोंडोळ करपी आयट एकसुरपणायट आनी आदी 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 आदी. जेन्ना आमकां प्रश्न आसात आमी कितें करूंक जाय आयज रात्री आमी शिकोया ह्या सोबीत बरोवपांत 2 इतिहासाचे जातून आमकां जायती शिकून मेवता. तांणी जेसुफाताक सांगलें दर्याच्या दुसरे वाटेन
एदोमात हान एक व्हडली उरपोस तुजे आड येता पूल ती हाजोजन तमारांत मुनगे एक गेडींत आसात. तशें हांव म्हणटा हांव विबाडची ना वेल फकत थंय आसात. तुमच्यान कांय जाणाच्यांनी म्हणूंक जायना हांव हे हांगा वयर उबी रावन बोलिश्ट आसा म्हणून. ही थोडी नांवां तर हो सगळो लोक ताचे विरुद्ध येता. हें ताका सांगलोलें जेहोसफात भियेलो तें जाल्लेंच आसा. अशेंच आमचेय थंय घडटा जेन्ना आमकां कसली वायट खबर मेवतोच कोण पूण आमेन म्हणटलो. फकत आमकां भिरांत आसा आमकां भिरांत दिसता हाचो अर्थ न्हय आमी भिरांतीन मान बागोवंक जाय आनी भिरांतीन जियोंक जाय म्हूण. भिरांत एक भावना पूण तुवें ताका तुजे ताबत दिवंक फावना. ती एक उर्बा जी एक भावना उत्पन्न कोत्ता आनी ती देवा थान न्हय. भिरांत तुका आसा थंयच बरफ कोत्ता वो पाटी हाडटा ती तुका उदरकोर करूंक हाडटली. आनी देवाक जाय आमी आमचे दोळे ताचेर दवरूंक आनी मुखार वचोंक जोरी आमकां ती भिवंक करूंक जाय जाल्यार. वो आनीक एक निरोप पूण उगडास जोर भिरांतीची भावना अपूर्ण न्हय ती आमकां सगल्यांकूच आसता. पूण फकत तुका भिरांत दिसता म्हूण तुवें भिवपाची गरज ना. तुका भिरांत दिसोनूय तूं भिजूड जायना हें म्हाका समजूंक जाय. तुका भिरांत दिसो येता आनी तोरूय तुका ताचे सोवें हुस्को दाखोवंक गरज ना. तुका भिरांत दिसोनूय तुज्यान भावार्थाची पावलां मारूं येता. पूण तुवें ते भिरांतीचो फुडो करूंक जाय. तुवें त्या विशीं कितें करूंक जाय. आनी जेहोसफातान सारकें तें केलें. तेन्ना जेहोसफात भियेलो आनी मागीर ताणें अशें केलें आनी इश्ट हें आमी शिकल्यार आमकां जैत मेवतलें. आनी सर्वेस्पराचें मार्गदर्शन घेवन ताणें निर्णय घेतलो. देवाक ताणें सोडलो. सगळ्या जुळान ताणें उपवास फर्मायलो. आतां तो धांवन आपल्या इश्टाक सोदूंक वचोंक ना. तो मुद्दम करून थीर रावलो. ताणें देवाची आज्ञा घेवंक निर्णय केलो. हांव तुमकां सांगता आयज राती तुजे निर्णय घेवंक मनान निर्णय घेवंक चड म्हत्वाचें. बायबल म्हणटा कोलोस्करांक 3 हातून निर्णय घे आनी तें थीर दवर. म्हणजे तुज्यान आदींच चिंतू येता तूं कितें करूंक आसा तें अमक्याच परिस्थितीन सो तिचो फुडो करूंक पडत आनी तूं आदींच तयार आसतलें गरज ती पावलां मारूंक. कांय खाल फाटीं हांवें म्हज्या घोवाक म्हणलें देव तुका कशें दिसतलें कित्याक ताका ताच्या खेळाची चड आवड आसा. गोल्फ खेळोंक आवडटा. हांवें म्हणलें तूं कितें करपाचो जो तूं ते स्थितीन पावलो जंय तुज्यान आनी गोल्फ खेळोंक जायना. आनी आयकात ताणें म्हणलें तें म्हजो घोव बुद्धिवंत. ताणें म्हणलें हांवें आदींच मनान चिंतून दवरलां की जर अशें घडनाय घडत हांव ताचो हुस्को करचो ना. आतां तुमी जाणात कांय लोक हुस्को जावपाचो न्हय. ताणें आपलें मन आदींच चिंतून दवरलें हांव नकलो कितें करपाचो तो हांव नकलो हांव वाज येतली निराशी जातलो हांव वायट जातलें. ना तुज्यान मन थीर दवरूं येता की फुडले फावटी तुका त्रास जातोच. तूं थीर रावतलें आनी घोट आनी जर भिरांत आयली जाल्यार तुमी भावना परी पावल मारची नात आनी पयली वस्त जी तुमी कोत्तेल्यात त्या त्रासाक प्रतिपाल दिवन तुमी त्या विशीं देवाची आज्ञा मागतल्यात आनी त्या परिस्थितीचेर ताचें मत कितें तें पळयतल्यात. कोण पूण हांवें म्हणटलो गरज ना आमकां त्रासांक सवय भियोंक. देव आमचे बाजूक आसा. हांवें म्हटलां त्रासा विशीं भियोंक गरज ना. देव आमचे बाजूक आसा. आतां हांव परत म्हणटा जें हांवें म्हटलां कित्याक हें नवें चिंतप जायत आनी म्हाका जाय तुमी समजूंक. तुज्यान तुज्या मनांत कसलेय परिस्थितींत आदींच निर्णय घेवं येता. लोक सगळो वेळ म्हजे बगर येता रिकाम्या घंटराची किजिलां घेवन. बरें 1 वर्स म्हजी सगळीं भुरगीं वयतलीं. तुजे लागीं कसलो संदेश आसा म्हाका दिवच्याक. मजा कर घर शांत आसतलें. आनंदीत जा. शॉपिंग कर. थोडे दुडू तुजे गरजांक मोड. गरज ना असल्या वस्तूंक तुका निराशी करूंक. तुजें मन थीर दवर. ही म्हज्या जिवितान एक नवी रितू जातली. हे रितून हांव आनंद भरीत जातली आनी देवांचो सारको तुज्या भुजांचेर बसून म्हणटलो आतां हे परी तें चलता. तुजी भुरगीं वेतोस तूं चड एकसुरे जातलें. तुवें तांकां तुजें पुरें जिवीत दिलां आनी आतां ती शार सोडटात एक काजार जाता एक कॉलेजीक वेता
आनी गोडेक ते तुका विसरतली आनी आतां तूं फकत हांगा आसतलें आनी जिवीत रिकामें दिसतलें. तेन्ना गरज तुवें म्हणून देंवचारा तूं फोटकिरो हें म्हजे पासत नवी रीत जातली हें चड उमेदीचें जातलें. तुज्यान जें मन खंयच्याय वाटेर दवरूं येता, तुजें मन तुज्यान जोयताचेर दवरूं येता, तुजें मन हार घालपाचेर दवरूं येता. म्हाका जाय तुवें आयज राती तुजें मन थीत दवरूंक आनी तुज्यान हो एक भाग जो वेल तूं देवा सांगाता सारतायतांतलो ह्यो वस्तू ताची कुमसारां करात. न्हय पळय त्यो वस्तू आसलेल्यो बरी करात. गरज जाल्यार एक वालेरी कर. देव आनी दोगांय कुमसाराची वालेरी दवरतात ज्या लोकां पासत आमी मागणें कोत्तात. हाचेरय एकचार तुजें कुमसार आसूं दी. हांवें म्हजें मन थीर दवरलां की दर पावटी म्हाका त्रास जातात. खंयच्याय वेळार कोणाक आयट म्हजे विरूद्ध येतात. हांव भिरांतीन म्हजी मान भागोवची ना पूण म्हजो पयलो जाबाब त्रासाक जातलो देवाक प्राप्त करूंक. कित्याक देवा सवे सदांच आमचे पासत जाबाब आसा दर एक परिस्थितीन आनी आमकां गमतलें कितें तें. आमेन. तूं निर्णय घे आनी थीर दवर. ताणें आपल्याक एक गरजेची वस्त म्हूण सिद्ध केलें हें म्हाका आवडटा. ताची गरजेची वस्त. जर तूं हॉस्पिटलांत गेल्यार पयली वस्त ते तपासता तुजे मुखेली वस्तू खात्री करूंक तूं मोन्नाक तेंकोंक ना. गरजेच्यो वस्तू चड म्हत्वाच्यो आसात. आनी म्हाका आवडटा बारीकसायची बायबल म्हणटा तें परत परत उजार करता की आमी देवाक आमची चड गरजेची वस्त म्हूण प्राप्त करूंक जाय जाणो जावन ताची गरज की आमच्यान आमचे प्रश्न सुटोवय करीन येसो म्हूण जर आमी देवाचें आयकना जाल्यार. सर्वेस्पराची बसत सोडूंक जुडाचो सगळो लोक एकठांय जालो. सर्वेस्पराची खोशी जाणो जावंक जुडयाच्या सगळ्या शारांतलो लोक आयलो आपले आशा धरून ताचें आयकोंक. म्हणजे तांणी फकत म्हणोंक ना बरें देवा म्हाका आदार दी. म्हणजे ती आशेलेली तांकां खोल आशा आसली आनी देवाचें आयकोंक तांणी निर्णय घेतलोलो. निर्णय म्हाका उगडास आसा एक परिस्थिती जंय कोणें म्हजी भावना दुखयलेली आनी हांव जाणो आसली गरज आसली म्हूण तांकां बोगसूंक. हांव उतरां विशीं फावो तें जाणून म्हाका फावो तितलो अनुभव आसा की जाणो जावंक निर्दय जाशी तर तुज्यान जिवितांत वीख घालतलें. तें तुका निराशी कोत्ता एका बोनकोनी नासलेल्या परी जेन्ना कोणा विरूद्ध तुका कितें पूण आसता तें खरेंच पिडापीड दिवपी. तुमी कितलीं जाणां सोत मानतात पिडापीड दिता म्हूण आनी विंगास घेवंक कांय फायदो जाना. त्यो आमकां प्रस्थापीत करपी आनी आमकां ताचेर विस्वास आसा तो आमच्या जिवितांत कितें सारकें ना तें सारकें कोत्तलो पूण केन्नाय आमकां जायते परस मातसो वेळ लागता. देवाक जाय आमी मागणें केल्लें लोकां पासत मागणें करूंक तांकां आशिर्वाद मेळो. मागणें तांकां प्रकाशविनी मेळोन तांकां आशिर्वाद मेळटलो. देव ताचे लागीं उलोवंक ताका दाखोवंक कितें सारकें तें विचार देवाक. तुवें तांकां कितें वायट केलें जाल्यार तुका दाखोवंक. कित्याक जायते फावटी आमी फकत लोकांचें पळयतात. आमकां न्हयच गरज मागणें करून पूण आमी बोगसूंकय गरज आनी आमी सुरू करता निर्णय घेवंक बोगसूंक. मागीर आमी त्या मनशा विशीं वायट उलोवची ना. आमी ताचे पासून मागणें कोत्ता आनी थोडक्यानूच देव आमची भावना पळयता. वय हांव रागार आसली जावन आसली बोगसूंक जाय म्हूण पूण हांव बिलकूल नॉको आसली म्हज्यान जाता जाल्यार. आनी हांव आसा तुका सांगूंक की देव तुका घोटाय दितलो करूंक तो सांगता तितलें जर तूं ताचे विशीं वचोन ताचेशी रावल्यार तुवें जाणो जायसर की तुज्यान तें करूं येता. तर हांव म्हज्या रुमान गेली म्हज्या घरान जें तेन्ना आसलें आतां थंय रावनात आमी. आनी म्हाका उगडास आसा हांवें बायबल घेतली आनी हांव जमनीर बसली आनी हांवें म्हणलें देवा हांव रागार जावची ना. घडयेक हांव देवाचेर चावलेली आसा कित्याक म्हाका दिसता तो घरांत आसलो म्हणटो जर हांव घरांत भोंवंक आसली जाल्यार म्हजी मनाची अवस्था हांवें सीट करूंक जाय आसली कित्याक ताच्यान रोखडेंच सांगूं येतालें हांव रागार जालां म्हूण. म्हाका नाका आसलें म्हज्या रुमान बसोन म्हणटोच गरज आसली म्हाका सुयोग मेळोंक. हांव जमनीर बसलें आनी हांवें म्हटलें हांव हांगासरलीं उठची ना. हांव हांगाची उठची ना. तुवें म्हाका कुरपा दिल्या बगर हांगाची भायर सरोंक आनी ताचे लागीं उलोवंक. हांव भायर सरची ना. तुवें फकत रागा विशीं कांय ग्रांथ वाचूंक जाय. कांय ग्रांथ बोगसण्या विशीं वाच. चलात आतां उतरां खूब शक्ती आसा. सर आमच्यान हें सारकें करूं येता गरज ना आमकां
हे सगळे त्रास बघूंक कित्याक आमी कितें कोत्ता फोन कोत्ता तांकां सांगता आनी मागीर आमी तेंच परत परत म्हणटात आमच्या मनांत आनी मागीर आमी खोशी जातात आयकोंक सगलें जें आमी देंवचार म्हणटा तें आयकलें आमकां बरें दिसता. बरें तुजा न्हय ही पयलींच फावट न्हय ताणें अशें केल्याक तुजा न्हय जर तुवें ताका बक्षीत तो चिंतलो तो तातूंतलो सुटलो म्हूण आनी तो परत परत तेंच कोत्तलो. हें सारकें आनी आतां हांव खरेंच रागार जाल्ली आनी हांव ताका बक्षिना कितेंच केलें हांव ताका बक्षिचींच ना. कोर्स तुवें शिकोवंक देंवचाराक कशें पोट्ट्याक पोट्टे दिवंक आमेन. तुमी कितलीं जाणां चिंतात केन्नाय घडयेक एकलो तुजे भोंवतणी आसा म्हूण. ओ तो निराशी दिसता. हांवें निश्चय केला की हांव सोदची ना म्हूण देवान म्हाका बोल दिसोर थंय भायर वचोंक आनी तें सारकें करूंक. हांव मात पूण देवाचो आदार सोडिनासली. हांवें म्हणूंक ना देवा म्हाका बोगसूंक आदार दी. हांव ताचेर मन दवरूं नासली. हांव निर्णय घेतलोलो आनी म्हजें चड गरजेचें आसलें आनी तुका सहयोग मेवतलो तुवें तशें केल्यार कोण पूण आयज म्हजें आयकता. बरें देव आमचे लागीं कसो उलयता जर आमी वचोन देवाक सोदतोच जाल्यार आमकां कशें गमतलें ताणें कितें म्हटल्यार. बरें पयले सुवातेर घडली केन्नाय तो तुका अगलो भावा दी तें करूंक. म्हाका दिसता आमकां चडशें थावें जाता म्हूण देव आमच्या जिवितान कितें कोत्ता म्हूण आमकां फकत दिवन उर्बेचें देणें जाका भावार्थाचें देणें म्हणटात जें आमकां बोल दिता कित्याक पळोवंक आनी म्हणूंक म्हज्यान हें करूं येता. तुजा न्हय देवानी म्हाका भावार्थाचें देणें दिलां आमचे मिनिस्ट्री विशीं. सो हांवें तुमकां सांगलोलें कितलो दर म्हयन्याक आमकां जाय हे मिनिस्ट्रीची बिलां फारीक करूंक. तुमी व्हडलें तोंड उकडूंक पळोवपाची आनी तुमी जाणत हाची आमकां बिलकूल दास्ती ना कित्याक आमकां भावार्थाचें देणें आसा. कसलोच भार ना कसलेंच वजें ना. आमी कोत्ता कित्याक सोतमान देवाक आमी करूंक जाय म्हूण. सो ताका नाका जाल्यार दुडू कोबार जाता हांव म्हज्या नातरांक पळयतलीं. तुवें दास्ती काडपाची गरज ना वस्तू विशीं तुज्या जिवितान कितें पूण घडोंक कित्याक सो ती एक वस्त देवाक जाय आनी तूं तुजी भुमिका करूंक तयार आसाय. देव सदांच आपली भुमिका कोत्तलोच. आमेन. आनी आमच्या जिवितान जायते भाग आसात. सुई तुका भावार्थाचें देणें आसा पूण तुका थावे पासून जायना की तुका भावार्थाचें देणें आसा. देवान तुजे पासत कितें सोंपें केल्लें आसा अशक्य आनी कोणाक जावपाचें पळय तें. हांव कांय लोकांची परिस्थिती पळयतां म्हणजे हांव जाणो कोण पूण ह्या वेळार आपल्या भुरग्या विशीं कसल्या पूण वायटाची दास्ती काडटा म्हूण आनी ह्या उस्तोराचेर कुर्पा आसा ती अजापाची. तिका कितली कुर्पा आसा म्हणजे ती खुशी आसा शांत आसा. ती म्हणटा हांव जाणो वो त्या भुरग्याचो निश्चय म्हूण हांव सोत माता देव ताची काळजी घेतलो आनी सो तें भुरगें देवाचें आयकनातच जाल्यार ती म्हजें आयकोपाक ना आनी तुजो न्हय त्या विशीं हांवें म्हजो जीव इबाडल्यार कसलोच फायदो ना. हांव म्हणटा ही कुर्पा देवाची. जेन्ना तूं देवाक सोदता एक वस्त ज्या विशीं देव तुजे लागीं उलयता ती तूं जाणय देवाक आयकलां म्हूण. सो तो तुका कितल्यानूय निर्वाणी ना तर तो तुका दितलो एक भावार्थाचें देणें ताचो फुडो करूंक. आमेन. आनी तुमी जायतीं जाणां ह्या वेळार फुडो कोत्तात आनी देव तुमकां देणें दिता तें करूंक. लोक म्हाका म्हणटा तूं कशें कोत्ता हांव नकळो. हांव लोकांक म्हणटा हांव नकळो तुमी कशें कोत्तात तें. देव आमकां बोल दिता. शांती मेवतली तूं देवाक प्राप्त कोत्ताना. तुवें कितें करूंक जाय त्या विशीं शांतीचो पाटलाव कर. शांती ना तसले वस्तू करिनाका. घडयेक एक देवान मानलोली भेट कोणा सांगाता जाच्यान तुका गरज तें दिवं येता वो एक सारकें उक्तें दार मेलोंक शकता. म्हाका आवडटा देव तसल्यो भेट मांडटोच जुंय तुका सारको मनीस सारक्या वेळार तो मेवता जाचे लागीं घोट्ट सारकें दार उकडूंक आनी तो देव तुवें देवाक सोदलोय ताणें जबाब दिलो. सोशी आमी मागणें कोत्ता आमची पावलांक आज्ञा देव दिता. घडयेक आमी उजव्यान वचोंक सोदता आनी अकस्मात कसल्या काराक लागून आमी निर्णय घेता दाव्यांक वचोन देव आमकां अकस्मात वाद बदलूंक साल्वार कोत्ता. ज्या उद्देशी आमकां जायते प्रश्न आमच्या जिवितान येवंक शकतले. हांव सोत मानता जायते पावटी आमी मागणें कोत्ता आनी आमी देव वाट दाखयता आनी नकलोक पासून म्हाका दिसता आमकां अद्भुताची इतली संवय जाल्या की आमकां सैमीक दिसता आनी आमकां थावें लागून जायना कितें जाता तें. एक दीस हांव देवाक हांव गुणगुणटाली बरें कित्याक त्या विशीं
कांय करूं ना तुझा न्हय उमेदीच्यो वस्तू करिना ज्यो तूं कोत्ताली जेन्ना पयलीं सुरू केलें तुजे बरोबर चलोंक अशें दिसतालें त्यो वस्तू म्हूण अद्भुतीची वस्तू आनी म्हाका सारकें खबर आसा देवान म्हणलें तें जॉयसा आदी करी तें आतांच कोत्ता हांव तुका फकत ताची संवय जाल्या हांगा कोणाक पूण उगडास आसा पयले पावटी दिव खोरेपणी तुजे लागोय पयरशी उलयलो पळय तो कोणाच्यान सोत मारूं येता तुका उगडास आसा ते सगळ्याकीन चड उमेदीची वस्त न्हय आसली वय आतां तुका कळोंक ते सगळो वेळ जाता जर तूं मागणें करून देवाकूय पळयताय म्हज्यान सांगो येता देव तुज्या पावलांक हुकूम दिता तो तुजे पासो तयारी कोत्ता तो तुका उपकार दिता आनी देव तुजी काळजी घेतलो तो तुज्या दर एका पावलाक पळयत आसा परिस्थिती असली जायत की तुका मुद्दम कितें करूंक पडत वो आनी कितें केन्नाय देव आमकां आमच्या परिस्थितींतलें मार्ग दाखयता तो म्हजी परिस्थिती आसली की म्हाका पसंती ना जाल्यार म्हज्यान म्हणो येता ना वय हेच परी हांवें केल्लें देवाक जाय आसतलें हे परी ताका हें केल्लें जाय आसतलें हांव आसली नकलो आसली हांव परत कितले पावटी इंडियेक वचोंक तोच वीत करी कित्याक हांव थंय 12 पावटी गेल्या सुमार 20 वर्सांक हांवें आमचें व्हड ऑफिस आसा आनी 200 काम करपी इंडियेक तर आमी जायतो दुडू मोडला त्या सुंदर गांवांत त्या सुंदर लोकां सांगाता आनी जेन्ना तांणी गेले पावटी म्हजे विजा घेवंक तयारी केली म्हाका गमलें म्हाका ब्लॅक लिस्टाचेर घाला म्हूण की म्हाका इंडियेच्या ब्लॅक लिस्टाचेर घाला म्हूण गेल्या वर्साची जमात कॅलकटा जाल्या उपरांत आनी आतां हो एक मान कसो म्हणजे हांवें एकाक सांगलें ताणें म्हणलें गो गर्ल म्हणजे तो इवांचेल परगोडटाय म्हूण तुका सगळ्या राष्ट्रांतले भायर घातला आनी फकत फेंटेनांतली एक बस तरी तर पूण आमी जाणो आसली देवाक जाय वचोंक जाय आसलें आमचे उपकार करचो म्हणटोच जायत्या वेगवेगळ्या लोकांनी आमकां आदार दिलो म्हणजे गांधीचे नातीन पासून ताणें मिसळ जालें म्हजें नांव ते वालिनींतलें काडून म्हणटोच शेकी म्हाका विजा मेवली आनी हे परत आमी परत गेली तेन्ना इतले त्रास आमी काडले उपरांत म्हाका ओडेज वरां लागलीं इमिग्रेशनांतलें भायर सरोंक तरी ते आडकल्यो आसतल्यो म्हजे लागीं एक खेरीतूच विजा आसली आनी ताणें म्हणलें आनी विजा मानून घेना आनी तो सोनवार आसलो तांकां सारके अधिकारी मेलो नासले म्हणटच आमी थंय बोयडेज वरां बसलेलीं आनी ते वयर सकयल वेताले आनी तुवें न्हय जर देवाक जाय हांव हांगा आयलेली तर तो म्हाका दार उकडटलो ताका नाका तर हांव परत प्लेनार चडोन घरा वेतेली तूं म्हणजे तूं देंवचाराक धमकी दिनासलें तुका जाय हांवें सांगोंक देंवचाराक कशें धांडो येता हांव फकत एक पांय दुसऱ्या मुखार घालता म्हाका दिसता संवसारान ही बरी पद्दत देंवचाराक धमकी दिवंक फकत म्हूण हांव सोदची ना हांव सोडून दिवची ना हांव सांदची ना हांव सोडून दिवची ना हांवें वर्सां सारलीं देंवचाराक बोबो मारून आनी तरी प्रश्न आसले आनी ह्यो शेकी शिकल्या की देव आमची झुजां झुजतलो म्हूण आमी अमक्योच वस्तू केल्यार एकदां ती देवाक सोडून काडून एक वस्त ती सोदून दिना जावंक ना तर देवान दार इतलें फोर्सार बंद केलां आसतलें की तूं जाणो ताका तुवें तें केल्लें नाका म्हूण आनी ती घोट आसा जाल्यार देवा लागीं तुका करचेक आनी कितें आसा तोर पावट एक दार दामता आनी एक उक्तें जाता आमेन कडेक तुज्या जिवितांत त्या मुद्द्यार आसा जुंय तुका दिसता दारां बंद जातात म्हूण ताका लागून दुखी जावपाची गरज ना कित्याक जेन्ना देव एक वस्त कोत्ता ती सोंपयता दुसरी वस्त जी तो कोत्ता सदांच ताचे कीन बरी आसा तुमी म्हजें आयकलां फुडली वस्त देव तुज्या जिवितांत कोत्ता सदांच ताणें आदी केल्ली ते वस्तू कीन बरी आसतलीच आदले दीस बरे आसले म्हणपाचें बंद कर कांय बरे दीस येवचे आसात देव आमचे कडेन समजोनेल उलयता ताका आमी भितरली गोवाय म्हणटात एक ल्हान गुबीत तालो तो जानवायेन उलयता सो तूं मागणें करून देवाक प्राप्त करूंक सोदता देव तुजे कडेन उलयतलो सो तुका दिसता तुका देवा कडचें आयकोन मेलो ना उतर वाच भावार्थ आयकोन येता आनी देवाचें उतर आयकोन येता हाची सुचमनी तुवें उतराचो अभ्यास करूंक जाय तुका देवाचो तायलो आयकूंक सुरू जातलो तुज्या उतरा उदेशी तूं ताका आयकतले उर्बे उदेशी जानवाय उदेशी देव तुका मात दितलो म्हजें आयकात हें जावन आसा तुजें खाशेलपण कोणाक लागशिल्ली सोयरी गोत देवा सोवें
आसरोल्या गरज ना तुवें कालोखान जेवंक नोकलो जावन कितें करूंक जाय पळय तें. देव तुका रस्तो वाट दाखयतलो, मार्गदर्शन दितलो, पूण तुवें ताका मान दिवंक जाय. पयलें ताचेशी वचोंक जाय आनी तुज्या प्रश्नांक जबाब जाय तेन्ना ताका सोदूंक जाय. तुवें ताका सोदूंक जाय आनी कोणाक सोदिनाका आनी कोणाकूच सोदिनाका, देवाक सोदल्या बगर. जरी तो तुका आनी खंय वचोंक सांगता जाल्यार वच आनी तो तें मागतलो. पूण देवाक प्राप्त केल्या शिवाय पयलें आनी कांयच करिनाका. म्हाका खात्री आसा आमकां सगल्यांक जाय देवान आमची झुजां झुजूंक. हांव जेरूल जालो, म्हाका वाज आयल्या म्हूण झुजां झुजून हांव अदीक बरें जातलें हांवें न्हय, पूण देवान झुजल्यार. आनी इतल्या वर्सां हांव शिकल्या की एक वस्त जी आमकां खरेंच आदार दितली ती पद्दतीन जी हांव रावत तर देवा समोर एक लागशीरपणाची सोयरी गतीन. तुझा न्हय म्हाका सदांच बरें लागता म्हणून जेजू मरोंक ना म्हूण आमकां एक धोरम दिवंक आनी सगळे नेम आनी कायदे करूंक आनी मागीर ते पालूंक जायना जातोच निराशी जावंक. पूण तो मेलो आमकां देवा कडेन एक लागशीरपणाचो संबंद घालूंक ताचे उद्देशी. तर आमी खात्री करुया आमी सोयरीगती विशीं दान मन दवरतात म्हूण. आनी अशें जातोच तुका गमतलें की देव हेर दुसऱ्या वस्तूची काळजी घेतलो म्हूण. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्यांक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगतात. आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.